1994 आयजचो पंचायत मंत्री आणि वाहतूक मंत्री आणि त्या वेळचो वीज मंत्री पॉवर मिनिस्टर मोविन गुदिनो यांनी जो जवळजवळ 4,52,77,856 रुपयाचो जो वीज घोटाळो केलो, स्टेट एक्चेकराक लॉस केले, त्या वेळार कट कारस्थान आणि बेकायदेशीरपणान सरकारी तिजोरेची जी लूट केली, त्या संदर्भात आम्ही वेळोवेळी सेशन कोर्टाक 3 पत्रां बरयली आणि जी तेजी ट्रायल 2018 सुप्रीम कोर्टान कितें म्हटलेलें की ट्रायल स्टार्ट करा, पूण 2018 ते 2022 पर्यंत आतां ही ट्रायल स्टार्ट जायना आणि 17 जो वा पळय मोविन गुदिनो यांनी भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश केलो आणि प्रवेश करून मनोहर पर्रीकारा वांगडा संगनमत करून त्याच्या वांगडा कट कारस्थान करून जो घोटाळा हो त्याची ट्रायल दांपपाचो प्रयत्न केलो. आयज 4 तारखेक हेचेर निर्णय जाल्लो आसा 2 दिसां पयलीं आनी ताका ऑर्डर दिल्ल्या एक्सपोर्टायट करून मॅटर हे आयकचे आनी विदीन 1 इयर 15 जानेवारी पर्यंत हे मॅटर आयकून काबार करचे आनी 3 म्हयन्यांनी प्रत्येक जो रिपोर्ट आहा प्रोग्रेस रिपोर्ट केसीचो तो हायकोर्टाक सबमीट करचो. ही ऑर्डर दिल्लेल्या ह्या ऑर्डरीचें आमी स्वागत करता आनी जो आयजचो भ्रष्टाचारी पळय म्हणटा पळय तो मोविन गुदिनो हेची खंय तरी हितून हेचो इनवॉल्वमेंट आहा आनी हाका कशी शिक्षा जातली पळय हेचे सगळे आमी केअर घेतले वयतले, आमची नदर आसतली. According to yesterday's bulletin, total active cases in Kanpon area is 43 and yesterday we had 20 cases RT-PCR positive. Precautionary measures: avoid crowded places, wear mask properly and don't go out unnecessarily visiting people. Okay, keep social distancing and if suppose there is symptoms like fever, body ache, diarrhea, get RT-PCR done immediately. Situation where we have 43 cases and we have to prevent the further spread. For that everybody has to get the RT-PCR done. Slightest कितें symptoms जाले जाल्यार ते check करपा जाय. Avoid crowded places, social distancing, wear masks. Looks like the overall count is very high positivity. So we have to take precautions in Kanpon so that it doesn't spread much.